concern raised by general public who have electric vehicles but do not have access to charging stations in Goa, and also failure on the part of GEDA to provide subsidies to, as government has failed in providing financial support towards the EV scheme. Speaker sir, 3,428 टू आणि 4 व्हीलर्स गोंयांत आहात विच आर इलेक्ट्रीक. हांकां चार्ज करपाक फकत 3 जागे आहात. एक ऑपोजीट पासपोर्ट ऑफिस पाटो, एक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग पर्वरी आणि एक BDO ऑफिस म्हापसा. स्पीकर सर, एक इंटरनॅशनल एनर्जी असोसिएशन म्हणून आहा, ते म्हणटात 10 इलेक्ट्रीक व्हेकलांक एक चार्जिंग पॉयंट आसपाक जाय अशें तांचें प्लॅनिंग आहा. गोंयची आमची इलेक्ट्रीक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 म्हणटा की 30% ऑफ एन्युअल व्हेकल्स रजिस्टर्ड विल बी इलेक्ट्रीक बाय 2025. हाजो अर्थ 15,000 व्हेकलां गोंयांत 2025 मेरेन इलेक्ट्रीक व्हेकलां आसतलीं. आतां हाजेर जर आमी रेशो काडूंक गेले जाल्यार 1,500 चार्जिंग स्टेशन जाय पडलीं. 1,500 सोडूच 150 आमचो डिस्टर्बन्स मिनिस्टर करूंक शकतलो काय कितें, हो एक प्रश्न आहा. सेकंड स्पीकर सर, गेडा म्हणटा पावर, सॉरी हांव तुकाच तकलेन धरता. स्पीकर सर, काबराल कसोच तकलेंतलो वचना, सॉरी. स्पीकर सर, आतां जे आमकां इलेक्ट्रीक व्हेकलांक जी सबसिडी रिलीज करता ताका म्हाका उत्तर दिल्लें आहा गेडा कडेन पयशे ना म्हणून. स्पीकर सर, बाब सुदीन ढवळीकार म्हणपी की आपूण वचून कितलेच पयशे हाडपी म्हणून, अशें उत्तर कशें दिवंक जाता? मातशें उत्तर दी. दाम मर्दे ना सबसिडी क्लियर केली, कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार तांकां पयशे घातले 15 ऑगस्ट नंतर पावतले. जे 2021-22 मार्च जी सबसिडी बाकीची उरल्या व्हेकल्सांक ती 31 जुलय पर्यंत मेळटली. त्यानंतर डिसिजन जावना मुखार सबसिडी दिवची की ना, ह्यो 2 गोष्टी. आनी ताणें जी चार्जिंग स्टेशन आसा ऑलरेडी. स्पीकर सर, तुजें उत्तर आहा गेडा हेज नो फंड्स म्हणून उत्तर दिल्लें आहा ना. 31 जुलय म्हणतो आमचे म्हज्या फ्रेंडान घेतल्या कालचें उत्तर काल सांजची फायल क्लियर केल्या. उतरां सारकी दिया.